नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेले काणये संग्रहादुकून एक काणी सांगता. काणये नांव लेक्काच प्रश्नो म्हणून. एक गांवांतू रमेश म्हूण एक मनीस आसा. ताका कुंकड पोसोवचेच एक उद्योग. तागेल गांवांतू पुराजनाक तसलो उद्योग. एक कुंकड, बोक्कडी, गायी, म्हशी असल पुरा तांणी पोसोवचे आशिल्ले. एक दीस तांकां एक खबर येत कसा म्हळ्यार रायो अन्य राज्याक वतर आसा. वतन तांकां हांगेल गांवांत दुखून जावन वचूका तो एक गड विश्राम करूंक हांगेल गांवां राबता म्हूण एक खबर कळटा. तेन्ना रमेश लेखता, रायान आमगेल गांवांत दुखून वतना राया कांय पूण एक उडगीर दिवका म्हूण तो लेखता. तशी तागेल कुंकडां दुखून एक लायक थोरची गट्टी मोठी एक कुंकड काडता आनी तें घेवन तो रायाल्या वता आनी रायाल्या द्रा दवरून नमस्कार करून सांगता, राया हें तुका मिगेल तर्फेन उडगीर म्हूण सांगता. रायाक तागेली प्रिती पळोवन खुशी जाता. जेन्ना ताका परिक्षा कोरका म्हूण लेखून तो सांगता, पळय मिगेल कुटुंबांत तूं 6 जन आसाची. हांव मिगेल बायल, मिगेल 2 पूत, मिगेल 2 धुवो. आतां हें एक कुंकड आमी कशी वांटून घेवचें म्हूण निमगीता. तेन्ना रमेश आलोचन करून सांगता, कोरेत राया, पळय तूं तुगेल कुटुंबा भितरी मुख्य मनीस एक मात्तीसो. तें देखून हें कुंकडाल मात्तें तुका. तुगेल बायल राणी तुगेल कुटुंबाक एक आधाराची मनीशी, एक फाटी बँडशी. तें देखून हें कुंकडाचें फाटी बँड तुगेल बायलेक. तुगेल 2 पुत्तान तुंगेले वाटेरी तुगेल पावलारी पांय दवरून वचूका. तें देखून ते कुंकडा 2 पांय तुगेल 2 पुत्तांक. तुगेल 2 धुवो पांय वर्डीक जावन तांगेल बामणाल घरा उबून वतलींची. तें देखून हें कुंकडाचे 2 पक्कय तुगेल 2 धुवांक म्हूण सांगता. तेन्ना राय निमगीता, तावडी हें कुंकडाल आंग कोणाक म्हूण सांगता. तेन्ना तो हांसतर सांगता, राया हांव तुगेल आज सोयरो न्हय, तें देखून ताजें आंग म्हाका म्हूण सांगता. रायाक भारी खूश जाता तागेल बुदवंतकाय पळोवन. रायो ताका मस्तितलें दोड्डोनी दिवन उडगीर दिवन पेटयता. तो खुशेन घरा येता आनी तागेल शेजारच्या सांगता, सुरेश म्हूण तागेल नांव, पळय रायान म्हाका कसकस दिल्लें, हांव एक कुंकड व्हरून दिल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना सुरेशा दिसता, ह्यो एक कुंकडा इतली उडगीर मेळ्ळे ताका, हांव 5 कुंकड घेवन वता म्हूण लेखून तो तागेल कुंकडां दुखून 5 घेवन रायाल्या वचून सांगता, राया हें तुका मिगेल तर्फेन उडगीर म्हूण सांगता. राया कळटा रमेशा दिल्लें उडगीर पळोवन हो आयला म्हणून. जाल्यार हाका एक परिक्षा करुया म्हूण तो सांगता, पळय मिगेल कुटुंबी भितर 6 जन आसाची. हांव मिगेल बायल, मिगेल 2 पूत, मिगेल 2 धुव. तुगेल हें 5 कुंकड तूं कशी वांटीता आमकां म्हूण निमगीता. आतां सुरेशाकूच ना कशी वांटूच म्हणून तो न्हू तर राबता. तेन्ना राय सांगता, पळय त्या रमेशा पळया तो कसो करता म्हूण पळया म्हणून रमेशा सांगून पेटयताची. रमेश येता आनी सांगता, राय सांगता हे 5 कुंकड आमकां वांटी म्हूण सांगता. तेन्ना रमेश सांगता, जायत राया हांव 3-3ची एक गुंप करता. पळय तुगेल 2 पूत आनी एक कुंकड 3ची एक गुंप जाता. तें देखून तांकां दोगांय एक कुंकड म्हूण सांगता. तुगेल 2 धुवो आनी एक कुंकड एक 3ची गुंप जाता. तें देखून तुगेल 2 धुवांक एक कुंकड म्हूण सांगता. मागीर तूं आनी राणी आनी एक कुंकड 3ची एक गुंप जाता. तें देखून तुमकां दोगां एक कुंकड म्हूण सांगता. मागीर वरलेले 2 कुंकड कोणाक म्हणटा रायो. वरलेले 2 कुंकड आनी हांव एक गुंप जातलो, तें देखून ते 2 कुंकड म्हाका म्हूण म्हणटा. रायाक वपास खुशी जाता रमेशा वेरी. तो रमेशाक वपास इतली उडगीर दिता. मागीर सुरेशाकय ताका मन दुखोवचें मन येना. तो ताकाय थोडे उडगीर दिवन घरा पेटयता. रमेशाल बुदवंतकाय कशी दिसली चेडवा न्हू. नमस्कार. अनेक वार ओटू मेळया.